अप्रेंटिसशिप ऍक्ट कंपल्सरी आतापर्यंत आम्ही पळयल्लें की ITI जाता, प्लंबिंग इलेक्ट्रिशियन शिकता आणि ताज्या उपरांत ते करपाक कोणूच वचना. कित्याक वचना तर ताज्या उपरांत ताका त्या फिल्डात आवड जी क्रिएट जावपाक जाय आसली ती क्रिएट जायना. म्हणून कंपल्सरी 10% ऑफ हिज स्ट्रेंथ अप्रेंटिसशिप कंपल्सरी केल्ल्या कारणान की आमी ताका गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचोय बेनिफिट्स दितले, जे मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑफ 2500 रुपीज, स्टेट जो बेनिफिट्स 1500 रुपीज, म्हणजे एडिशनली he'll get approximately 3500 rupees other than honorarium paid by that particular company. व एडिशनल बेनिफिट्स ड्युरिंग द अप्रेंटिसशिप होय दिवपाची आमची तयारी आसा. तेकाय लागून आमी एक सोसायटी NGOs ताका आमी ऑन बोर्ड घेतला, हू वील कम्युनिकेट विथ वेरियस कंपनीज. म्हणजे गोंयांतले आमी जाका स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग, गोंयांतले भुरगे स्किल जावचे, रिस्किल जावचे किंवा अपस्किल जावचे हाज्या खातीर आमचे सरकार प्रयत्न करता. आणि निश्चित रित्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आणि डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन या सगळ्यांच्या मार्फत, म्हणजे नॉट ओनली द टेक्निकल, जो हायर एड्युकेशन सुद्धा केला तांणी सुद्धा अप्रेंटिसशिप घेवपाक जाय ह्या मताच्या निमित्तात आमी तोय जो आसा हो लॉन्च केला. थोड्या दिसाच्या भितर आमी स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या बरोबर पोर्टल लॉन्च करून सगळ्या भुरग्यांक अप्रेंटिसशिप करपा खातीर ऑलमोस्ट गव्हर्नमेंटानूच 5000च्या पेक्षा चड भुरगे हे अप्रेंटिसशिप करपाक शकतले. प्रायव्हेट सेक्टरान आमी कंपल्सरी अप्रेंटिसशिप जर घालपाक शकले आसत जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम दर वर्साक 25,000 भुरगे हे फक्त अप्रेंटिसशिप करपाक शकतले, जेणे करून इन फ्युचर प्रायव्हेट सेक्टरात जे एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जाता अप्रेंटिसशिप केल्ल्याच भुरग्यांक तेंच्यांनी त्या कंपनीनी कंपल्सरी जे आसा पळय न्हू ते एक मिनिमम पर्सेंटेज ऑफ भुरग्यांक ते एब्झॉर्ब करून घेवपाक जाय. हे बी पर्सनली मॉनिटर करपाक आमी सुरवात केला. आमचे लेबर डिपार्टमेंट ईच अँड एव्हरीथिंग ह्यो गजाली मॉनिटर करतले, जेणे करून राज्यातले म्हणजे आमी जाका म्हणटा की जॉब म्हणजे फक्त गव्हर्नमेंट जॉब न्ही तर गोंयांत आसतले म्हणजे ITI पासून IIT केल्ल्या भुरग्यांक सुद्धा गोंयांत स्कोप आसा, IT केल्ल्या भुरग्यांक स्कोप आसा. खूप मोठ्या प्रमाणात हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल जाता. पयलेच फावटी लेबर डिपार्टमेंटान इनिशिएटिव्ह घेवन ऑल कोस्टल हॉटेल्स जितकी आसा ताजे रजिस्ट्रेशन आमी आमचे कडेन करून घेतला. त्या हॉटेलांनी कितल्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल जाता ताजेर आमी स्ट्रेस केला की थंयसर जे वर्कमॅन जे हॉटेलांत लागता, म्हणजे आमी एकदां ज्या सेक्टराचेर विचारूच करूं नाशिल्लो की ह्या सगळ्या सेक्टरांत कोविडाच्या वेळार लक्षात आयलें 1 लाखापेक्षा चड लोक हे नॉर्थ ईस्ट पासून बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी येवन हांगासर जॉब करीत आसा. वाय नॉट गोवन? आनी अशें न्ही की इट इज अ हार्ड वर्क, इट इज एन अगेन इट इज एन आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार इट इज अ व्हायट कॉलर जॉब. आमी कोणाक फ्रंट डेस्क लागता, कोणाक बाकीची कामां लागता, ही सगळी आमकां लेबर वर्क गोंय ना तो. आमी फक्त मोटिवेशन करपाची गरज आसा.